कला अकादमी नव्या वर्साक लोकां खातीर उक्ती जातली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. कला अकादमीचें नूतनीकरण चल्लां ते खातीर पत्र्यांनी धापून दवरिल्ली. कोणाकूच भितर येवपाक मनास आसली, पूण आयज पत्रकारांक बरोबर घेवन स्वता मंत्रीच भितर सरलो. मिडियाक बरोबर घेवन गोविंद गावडेन कला अकादमीचे पूर्ण जावपाक पाविल्ले काम दाखयले. कॅन्टीनाचो वाठार, कॉन्फरन्स हॉल, ब्लॅक हाऊस, DMK थिएटर, ओपन एराचे कामय पत्रकारांक दाखयले. इफीचे आदी काम पुराय जावचे ना, देखून अंदू इफीचे मूवी कला अकादमीत पळोवपाक मेळचे ना, हेवूय ताणें सांगले. सर आता हे काम केन्ना कशें कंप्लीट जातलें? हांवें आत्तां सांगिल्लें आहा मरे बाय. एक्चुली कंप्लिशन डेट डिसेंबराक आनी पूर्ण करपाचो म्हजो सामको प्रयत्न आसा. येता डिफीक इट इज इन नोव्हेंबर. हांवें म्हळें डिसेंबर, इट इज इन नोव्हेंबर. इट इज नॉट पॉसिबल अस टू गिव दम कला अकादमी इन द ड्युरिंग द New Year's gift to Goans, man. डेफिनेटली. so by Christmas or न्यू इयर. New Year 100%. कशाच नाही थोडीशी गोष्ट असतात ते मातशे काही गोष्टी जातात. सर घेऊया आता बाईट. हे आता जावन आसा कला अकॅडमी आनी हिंगा रेनोवेशनाचें काम चालू आहा आनी आतां मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे बाय न्यू इयर फूल कला अकॅडमी वील बी रेडी. हे एंट्रन्स आहा तें सेकेंड एंट्रन्स फॉर ओपन एअर हॉलाचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो.